as a Earth smart meter is no more smart. This is the concern. And government also should think these are the schemes which are done for the benefit of the people, which the government say outside the parliament. So Udak, light, health, education, should not be a source of income for any government. Government should not for profit, for welfare state. It is for the welfare of the people. आणि कशें आसता स्मार्ट मिटरांक जेन्ना तूं प्रायवसी आमची हॅम्पर करता सो आर्टिकल फंडामेंटल रायट्स कॉन्स्टिट्यूशन 14 and 21 आनी दिल्ली हायकोर्टाचे सुप्रीम कोर्टाचे 9 बेंच जजमेंट आसा वीच सेज युअर प्रायवसी इज फंडामेंटल आनी तुमी आमकां सांगनासतना कोण घरान आसतना येवन बोलून वतले देन इट इज टू ट्रेसपास मागीर आमकां FIR लॉन्च करतले सो वॉट वी हॅव रिक्वेस्टेड चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर दॅट दीज आर अवर कन्सर्न त्या भुरग्या व्हरून थंय मेस्मरायज करून चॉकलेटी दिवन सांगनाका स्मार्ट मिटर कितलो स्मार्ट तो भुरग्या बाड्याक काय खबर ना दे आर मेस्मरायज विथ टेक्नॉलॉजी टुडे यू एड्रेस इट टू अस वी टोल्ड हिम यू हॅव पब्लिक कन्सल्टेशन इन द डिविजन्स एंड वी हॅव क्वेश्चन्स यू मस्ट बी नोईंग मोर देन मी आज तुमचे कडेन तो कंट्रोल रूमूय सेटअप केल्लो ना आनी तुमी आतां घालपाक फाटल्यान चल्ल्या सो नो इश्यूज दिस सो दीज आर अवर कन्सर्न यू एड्रेस इट टू अस मे बी तांकां खबर आसची नाशी गव्हर्मेंटान थ्रू द एज्युकेशन डिपार्टमेंट सर्क्युलर काडल्या इस्कॉलांनी आनी ह्या एग्जामीच्या दिसांनी सर्क्युलर काडून इन बॅचीस बारीक भुरग्यांक स्मार्ट मिटरा बद्दल ट्रेनिंग दिता ते ह्या दिसांनी आतां एग्जामीच्या दिसांनी आमी म्हणटा पयलीं ट्रेन द पब्लीक एट लास्ट यू सेन्सिटायज द पब्लीक एट लास्ट बाबा हे स्मार्ट मिटर कितें आनी कशें आसतलें एक्झॅक्टली हाजे बद्दल तुमी जो पर्यंत इन्फॉर्मेशन दिना इट विल बी लायक एनदर SIR विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन तुमी एन्युमरेशन स्टार्ट केलें आनी मागीर ऑलमोस्ट 1.40 lakhs वोटर गेले अशें जावपाक जायना सो ही हॅज टेकन इट व्हेरी पॉझिटिवली पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार ही हॅज टेकन ही हॅज एप्रिशिएटेड दॅट वी हॅव रेज दीस कन्सर्न्स जे आसा ते डिटेल आसा दीज आर मेनी पेजीस सो यू कॅन गो थ्रू इट आनी दीस इज ऑल दॅट वॉज रिक्वायर्ड टू बी डन टुडे आनी हें लोकां पर्यंत पावचें तुमच्या माध्यमांतल्यान आनी सगळ्यांक अवेरनस येवची ऑलरेडी स्टार्ट केला हें करपाक इन्स्टॉलेशन ऑलरेडी इन्स्टॉल्डूय केल्या मागीर ना प्रायवेट करूंक ना केल्या केल्या सी आमी कितें म्हणटा जर लोकांचो कन्सेंट आसा आमी हांगा पळय कंप्लिटली बरयलां वी आर नॉट एगेन्स्ट लावपाक जाय लाया आमी कितें म्हटलां आमी लास्ट पॅराग्राफ म्हटला पळय वॉलंटरी कन्सेंट वी मेक इट क्लियर दॅट देर मे बी केसीस वेर इन पीपल वॉलंटरीली गिव कन्सेंट for installation of smart meters. We have no objection if your department proceeds with the installation of smart meters in such cases. अरे तुकाच जर बसोवपाक जाय what is the problem? We have no problem. But for those who have not given voluntary consent for reasons enumerated above or other reasons, we would appreciate if the department makes it clear that there will be no forcible installation. ते अग्री जाल्या Municipal केल जाल्यार you can file a police complaint and please contact us. We'll take this issue forward. Forsan कोणे घातलं जाय तू please file a police complaint. फोर्सान घालपाक जायना अशें सांगलां बट एनीवे but he has agreed for that. See, listen, what he has told us is command center, control command center जो पर्यंत install जायना, जो पर्यंत establish जायना, that smart meter has no meaning because that is a two-way communication because there is a card inside. So I believe आता ताणी गव्हर्मेंटान कशें केला गव्हर्मेंटान घातला म्हणटा ते एटलीस्ट न्यूजपेपर रिपोर्ट से गव्हर्मेंटान घातला म्हणून and I have also told him in the end बाबा what is the feedback? What is the assessment after installation in the government departments? They are still preparing that. They are still in the stage of that. इतले सांगला that much only we can convey to you. आम्ही काय आणि त्याच्या पुढे इंटरप्रेट करून सोदिना because we have to give them time to deal with. Basically,